फोन क्लिप जे तुमचे कॅम्पेना टायमार व्हायरल जाले दॅट अलेजेडली ऑफ फॉर्मर साऊथ गोवा MP फ्रांसिस्को सार्दिन. ज्या फोन क्लिपां भितर ते खूब कितें उलयतना आमी आयकूंक पाहिलें तुमच्या विरुद्धय आशिल्लें की तुमकां वोटिंग बिटिंग कित्याक करची न्ही ह्यो सगळ्यो गजाली. हाऊ डीड यू फील आफ्टर लिसनिंग टू दॅट? See, he is a senior leader. I had a very good relationship with him. 2019, there was an unknown call which came and I always pick up. I know पणजे आमचे म्युनिसिपल गार्डना लागीं ते आंग्लेज स्पोर्ट्स शॉप आशिल्लें थंय फोन कॉल आयलो आनी आय पिक्ड अप. ही सेड आय एम फ्रांसिस्को सार्दिना. इमिजिएटली हांवें गाडी सायडीक थांबयली. वाय आय रिमेंबर इज बिकॉज हांव ताजे कडेन उलयतना आय सेड येस मिस्टर सार्दिना. ना म्हणपा लागलो आपूण इलेक्शनाक रावता, आय नीड युअर सपोर्ट. आनी हांव उलयतना द ट्रॅफिक पुलीस केम एंड गेव मी अ चालान. And I told Mr. Sardina, hold on, म्हाका म्हणलें एक तालांव पडला. हे तूं फोन दी, I will talk to. I said no. I always believe I have made a mistake, I should pay for it. So हांवें तो तालांवूय दिलो and then गाडी फुडें व्हेली and I continued. Said I need your help. And I went all out to help him. I was not a member of the Congress party. Full support केलो. I remember after the voting in the night, then President of Congress Party, Mr. Girish Chodankar, rang me up. He said, Captain, आमी ज्या जाग्यांचेर गेल्या न्ही, I campaigned for Girish Chodankar also in North. Out of just, ताणें म्हाका सांगलें, तुवें दोस पेस केला, you are a retired person. In case I can pay for some expenses, I said no. I did it on my this for Sardin and for you, Mule. Till then, personally, I had never met Sardin. Finally, KFC, हें आसा मडगांव ताचे सकल, मिस्टर सार्दिना थँक्ड मी. हें म्हजें लास्ट इलेक्शन, म्हजे फॅमिलीनूय सांगलां हें. आय फेल्ट बॅड. वाय एम टेलिंग यू, हांवें करून विदाउट एनी कमिटमेंट टू द काँग्रेस पार्टी. This time, when I applied, I had clearly stated, only if the sitting MP does not get my application. It is on record. You can find out in the Congress office. तुम्ही तुमच्या ऍप्लिकेशना भितरच घाल्लें? हांवें घाल इन ब्लॅक अँड व्हायट. माय लास्ट वायट कितें दिसलें तुमकां? सपोर्ट केलो ना काय तुमचे विरुद्ध उलयले? ना, ताणें तो म्हजेर विरुद्ध सपोर्ट हें करता, प्रचार करता म्हण आमकां कळून आयलें रायट इन द बिगिनींग. बिकॉज ही वॉज रिंगींग अप द काँग्रेस सपोर्टर्स. सो आय सेड फायनली ओके, वी आर फायटींग BJP, वी हॅव टू ऑल्सो फायट हिम. वायट दिसलें फकत दॅट जेन्ना तो सांगपाक लागलो 30,000 पिड्डेर जाता, हांव देवा कडेन मागता 40,000 पिड्डेर जाता. दॅट इज वॉट हर्ट मी. 30,000 ओके, दॅट इज युअर एस्टिमेट. देवा कडेन मागता 40,000 पिड्डेर जावं इज वॉट हर्ट मी, बिकॉज आय हॅड वर्कड फॉर यू विदाउट एनीथींग.